भाई अरे लाईव्ह चालला. टेबल पुढे घेता. टेबल पुढे घेऊ. आवाज येतो ना आणि थँक्यू सर. आजच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज एक महत्वाची कार्यावळ टीएमसीची हांगा घडून येता. आमच्या मदीं आसा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईजिनबाब फालेर, गोंय राज्याची डेस्क इंचार्ज खासदार माहुआ मोइत्रा, आदले आमदार बाब किरण कांदोळकर आणि आताची जिल्हा पंचायत वांगडी बाय कविता कांदोळकर. आयचे फंक्शन खूप इम्पॉर्टंट कित्याक आमची फामील वाडटा. ही वाडपाची जी मोहीम चालू जाला, घटसाणीची मोहीम चालू जाल्या, ती चालूच उरतली आणि ती आमच्या जैताकडे वळतली. चड उलय नासतना फंक्शनाचे तुमकां सारांश सांगता. आज आमची फामील किरण बाब आणि कविता बाय जॉईन जावन वाडटा. तांच्या बरोबर तांचे वांगडी सहकारी, मतदारसंघातले सहकारी, पंच सदस्य, एक्स पंच सदस्य, सरपंच सगळे आज आस्पावीत जाता टीएमसी. म्हणून चड वेळ घेनासतना आयच्या कार्यावळीची सुरवात करता आसतना हांव मागता आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईजिनबाब फालेर तुमचे कडेन संवाद करपाक. बस 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 बस. हय आमची मेंबर ऑफ पार्लमेंट आणि गोवा इंचार्ज आमची माहुआ मोइत्रा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, बाब किरण कांदोळकर, आमचे आदले आमदार आणि एक वरिष्ठ फुडारी बाय कविता कांदोळकर, जिल्हा पंचायताची मेंबर, हांगा हाजीर आशिल्ले या दोन्ही मतदारसंघांतले आंदोलन तिन्ही सरपंच, पंचायताचे वांगडी, दुसरे लीडर, आमच्या पक्षाचे लीडर, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, अभिनंदन बावंडो. सदांच म्हणटा की गोंयकार आनी गोंय त्रासांत पडल्यात. गोंयकार एक बदल पळयतात आणि हो बदल फक्त टीएमसी ह्या पवित्र गोंयचे भुमीर दिवपाक शकता. आज गोंयकारांची एक आशा आहा, दिशा आहा, एक भरवसो आहा की टीएमसी हो बदल हाडटलो. म्हाका आयज तरी खूब खूश जाता की बदल हाडलो जाल्यार लोकांचो आशीर्वाद आसपाक जाय, देवाचो आशीर्वाद आसपाक जाय आणि सूर्याची किरण आसपाक जाय. आणि आयज आमच्या मुखार सूर्याची किरण म्हणल्या दोन किरण आहात आणि तांचे बरोबर दोन्ही मतदारसंघातले सरपंच, पंचायत मेंबर, लीडर आहात आणि तांचे बरोबर हजारांनी मतदारसंघातले लोक आहात. हांव पयले सुवातेर बाब किरण कांदोळकर हांगा येवकार दिता. खरेंच म्हणल्यार हांवें म्हणलां की बदल जातलो जाल्यार बदल करपाचो एक दूत आसपाक जाय, द एजंट ऑफ चेंज. And you have got, we have got with us the two agents of change. And change definitely will be. Those people are looking for an alternative, a credible alternative.
And you will see that these leaders who are really coming from the Bahujan Samaj will vibrate all over Goa that Bahujan Samaj is with the TMC. And this tsunami which is starting today, you will see in the coming days. So I welcome both of you. I welcome the members of the Panchayat, the Sarpanchs, the Panchs, the leaders, and I welcome you once again. Now I will ask our firebrand, member of the Indian Parliament, Lok Sabha, by Mohwa Maitra, to just give a few words of wisdom on today's great occasion. Thank you, sir. Thank you everyone for being here. I'll keep it very short. Just want to say that we are very, very happy to have Mr. Kiran Kandolkar and his wife, Kavita Kandolkar, join us today. And they bring with them a whole host of leaders from the Tibim and the Aldona blocks. There are Sarpanchs, Deputy Sarpanchs, we have a block president with us. And what I'm very glad to see is that a very high representation of ladies, which is always great news. So I think today has been a perfect joining because we've got, Mamata Banerjee never depends on the reservation bill to make sure that adequate representation is done. So I think in today's joining, we too have not waited for any bill, adequate representation has been done. And we have our better half, Kavita Kandolkar, who I am delighted to first accept into the party, and then Mr. Kiran Kandolkar. And we hope with their help that we will take the TMC forward in Goa very quickly and upwards and onwards. Thank you very much. Thank you. आता आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक आणि डेस्क इन्चार्जाकडे मागता की तांणी पक्षाचे शॉल आमच्या नेत्याच्या कडेन घालून तांकां बावटो दिवचो. आता सगळं धर किरण मस्त सगळं धर. या चल. आता मागता बाब किरण कानोलकाराक की तांणी आपल्या मतदारसंघातले जे लिडर आयले तांकां फुडें आपोवचे वन बाय वन, सो दॅट तांकांय आमी पक्षान मेंबर करून इंडक्ट करूंक शकता. थिवी सरपंच शर्मिला गडेकर, फास्ट नागोडा सरपंच विश्वजा हळदणकर, अस्नोडा सरपंच रोशनाली कवळेकर, रेवाडा सरपंच राहुल फट्टे, रेवाडा डेप्युटी सरपंच शमिका नाईक, रेवाडा पंच माया हरमकर,
नादोडा पंच मधुरा मांद्रेकर, फ्लॅग मागीर दे रे. आल्दोना एक्स सरपंच आणि आताचे पंच बाब सुभाष राव, आल्दोना पंच मेंबर प्रियंका पिंटो, आल्दोनचे आदली डेप्युटी सरपंच आणि आताची पंच शुक्रदिनी पोळे, आल्दोनचो एक्स सरपंच बाब वल्लभ पोळे, नादोडाचो आमचो एक धडाडीचो कार्यकर्तो बाब मधु मांद्रेकर, आल्दोना एक्स सरपंच आणि आताचो पंच बाब दीपक नाईक, आमची थिवीम ब्लॉकाची महिला अध्यक्ष बे सिद्धी शेडगांवकर, बोस्तोडा पंच मेंबर सोनिया सागर साळगांवकर, आमचो पंच मेंबर सिरसय बाब राजा पार्शेकर, सिरसय सरपंच गोकुळदास कांदोळकर, सिरसय एक्स सरपंच आणि आताचो पंच बाब दिनेश फट्टे, सिरसयचो आदलो सरपंच आणि पंच मेंबर बाब आनंद देमकर, नादोडा डेप्युटी सरपंच बाब देवेश रेडकर, हिविंग पंच बाब योगेश सताटेकर, हिविंग पंच बाब लिओ पेरेरा, हिवी पंचायतीचे पंच बाब मायकल फर्नांडीस, आदल्या सरपंच आणि आताचे डेप्युटी सरपंच बाब संदीप कोटणकर, आमचो अस्नडचो एक बरो धडाडीचो कार्यकर्तो रुपेश कोवळेकर, रेवाडा आदलो सरपंच आणि पंच बाब वल्लभ फट्टे, श्रीकांत मांद्रेकर, आमचो एक सिनियर कार्यकर्तो बाब सुभाष नाईक, आमचो पंच मेंबर बाब रितेश वारकणकर, हिविंग ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब राजन जोशी, आमचो मैडेचो एक बरो कार्यकर्तो आमचो इश्ट बाब अमीर बेळेकर, आमची थिवींचे एक बरी महिला कार्यकर्ती अपर्णा परब, आवय बापूय जाले की भुरग्यांनी वचपाक 18 वर्सां शुभम कांदोळकर आणि सिमरन कांदोळकर. आमची धडाडीची कार्यकर्ते आणि आदली महिला अध्यक्ष नागिनी नार्वेकर ही सायज बंद कर फोन येता कोणा असो 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 कट करणार असो रे. आता इंडक्शन जाल्ल्यान म्हाका बाब किरण कानोलकरा कडेन 2 उतरां उलोवची म्हणून. सगळे प्रेस मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच प्रिंट मिडिया हांचे हांव स्वागत करता. आयज हांगासर आमची लोकसभा MP महुआ मोहित्रा तशेंच राज्यसभा MP म्हणून आमी ताका बाब आनी आदले चीफ मिनिस्टर गोंयचे बाब श्री लुईजीन फालेरो, कोलवाळे ZT मेंबर कविता कांदोळकर, हिवी तशेंच आल्दोना वाठारांतले पंच, डेप्युटी सरपंच आनी सगळे म्हजे वांगडी सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबर आनी बाकीचे सगळे म्हजे वांगडी आयचे सगळे TMC गोवा TMC जे जॉईन जाल्यात ते सगळे कार्यकर्ते. TMC जॉईन जावपाचे कारण म्हटल्यार कांय दीस जाल्यार हांवें सकाळी रेजिग्नेशन दितना एक स्टेटमेंट केल्लो आहा की गोंयांत जी कितलीशींच वर्सां सत्ता गाजयल्ली आहा पार्टी काँग्रेस पार्टी ही खंयसरूच सिरियस दिसना 2022 BJP घरा धाडपाक. हांवूय अशा एक शोधान आसलो कारण हांव सिरियस आहा हें दाखोवपाक लागून 2022 भारतीय जनता पार्टी हद्दपार करप, घरा धाडप हे गोंयच्या लोकांनी ठरयल्लें आहा. गोंयकार सिरियस आहा. सो तेका लागून म्हाका TMC चे ऑप्शन आमी जर अशें पळयत जाल्यार आयज लिडर लायक राहुल गांधी वो नरेंद्र मोदीचेर कांयच उलयना. अरविंद केजरीवाल गोंयांत पासोय मारून ट्युरिस्ट गोंय येता वयता, नरेंद्र मोदीचेर कांय उलयना. हे फुकट ते फुकट ह्योच गजाली सांगून वयता. पूण ममता बॅनर्जीन लिटरली फाटले इलेक्शन जे विधानसभेचे वेस्ट बेंगालात जाल्ले आहा हांगासर लिटरली तिणेन एक बायल मनशान फायट केल्ली आहा आनी हे सगळ्या देशांतल्या लोकांनी पळयल्ले आहा. स्वताचो सरकार हाडलो, नरेंद्र मोदी असले व्हडले लिडराक, अमित शाह असले व्हडले लिडराक, जे आयज देशाचो प्रायम मिनिस्टर आनी गृहमंत्री आहा हांकां नाखियान नो हाडले म्हणटात पळय, नाकान शिको हाडले म्हणटा पळय, जाल्यार ती ममता दिदीन. आनी तेकाच लागून हांव तशेंच म्हजे कार्यकर्ते आमी फाटले खूब दीस जाले विचार करताले. काँग्रेस युतीच्यो गजाली उलयता, बाकीच्यो गजाली उलयता, कॅन्डिडेट तिकेट दिता म्हणसर पयलीं थकयतात आनी तो बाबडो मागीर थकून तो कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवंक पावना आनी इलेक्शन जाता आनी मागीर डिफीट. सो हेका लागून जी पार्टी सिरियस आहा ह्या गोंयच्या BJP सरकाराक घरा धाडपाक ही म्हाका TMC दिसली आनी हेकाच लागून TMC जॉईन जावपाचें आयज आमी ठरयलें. येणाऱ्या काळान आनी खूब जाण एक्टिंग आमदार आसतले, एक्स MLA आसतले आनी जे म्हाजे सहवासान जे लोक आहा हे येणाऱ्या काळान बेगीनूच TMC जॉईन करतले आनी गोंयांत एक नवो पर्व आमी उदयाक हाडटले आनी TMC चो फूल स्विंग गव्हर्नमेंट आमी ह्या गोंयांत करून दाखयतले. आता मागता बाय कविता कांदोळकराकडे 2 उतरां उलयता. प्रिंट मिडिया तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशेंच हांव सगळ्यांची नांवां घेवना पूण आयज आमी TMC इंडाक जाल्ल्या कारणान TMC फॅमिली म्हणटा सगळीं. आयज आमकां इंडक्शन गावल्लें आसा आनी आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन मेन म्हणजे ती वेस्ट बेंगालाची CM आसा ममता दिदी आयज बायलां खातीर खूब हें करता आनी आमी तिच्या हेतून बायल मनीस जाल्ल्या कारणान आमकां खुबश्यो गोश्टी उगड्यो करूंक मेळटल्यो, बायलांक लागून कितें तरी करपाक मेळटलें. त्या खातीर आमी आयज हांगसर TMC जॉईन जाल्या आनी आमी सगळीं बरोबर वचून हो सरकार फुडें घडयतली. देव बरें करूं. आयचे फंक्शन कन्क्लूड जालें अशें जाहीर करता आनी तुमी सगळे आयिल्ल्याक देव बरें मागता. अरे प्रश्न घेता मरे गिरीश कितें किरण बाब, why you left Goa forward? हय प्रश्न घेवपा Why you left Goa forward? Goa forward. पयलीं आमी स्लोगन दिता आमच्या पक्षाचो. दी 2 पानांचो काळ, 2 फुलांचो काळ, 2 फुलांचो काळ, 2 फुलांचो काळ, 2 फुलांचो काळ. आता मागता की तुमकां जर कितें विचारपाक जाय जाल्यार तुमचे थोडक्यात प्रश्न विचारचे सुद्दां आमचा किरण बाब, गोवा फॉरवर्ड कित्याक लेफ्ट केलं तुम्ही?
तुमकां विजय आनी तुमी पयलीं मत जावपाक आशिल्लें गोवा फॉरवर्ड फर्स्ट वेदर यू आर शुअर की तुमी मत जावपाचें आशिल्लें सेकंड कितें जालें जाका लागून मत जावना थर्ड तुमी हांगा जर विजय घेवन कित्याक येवं विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आहा फाटीं आमी मत जावपाक अशें न्हू आमी गोवा फॉरवर्ड तशीच धरून टीएमसीन येवपाचो असो आमचो विचार जाल्लो कित्याक लागून जांग ना पळय तो प्रश्न म्हाका लागून तरी घडोंक ना तो तुमी विजयाक विचारचो तुमकां खबर आसतना तूं पार्ट आशिल्लें न्ही ताजें डिस्कशन वर्किंग करलें ना You are not taken into confidence. गोवा फॉरवर्ड आसतलीच न्हू ना 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 तर तशें कांय ना हांव गोवा फॉरवर्डाक डॅमेज करपाक येवंक ना सर हांव कांय जे विजन आहा हे आयपॅक आनी टीएमसीचें हे विजन कोण हांव सर जॉईन जाल्लो So गोवा फॉरवर्ड कडे विजन ना म्हणून तुम्ही जॉईन झाले ना ना आयज हांवें सकाळीं सांगलो प्रेसाक तुमी पयले आसतले हांव विजयाक लागून पार्टी सोडल्या म्हणना एलायन्स जावपाक खंय तरी एक कळाव लागता हांव जॉईन जाताना गोवा फॉरवर्डाक हांवें विजया कडसून एक एश्युरन्स घेतलेले की तूं म्हाका दोनूय सिटां जाय थिवीन म्हाका कोणाची गरज नासली थिवीन म्हजे लोक म्हज्या वांगडा आहा पण हल्दोनाक लागून तूं एलायन्स करतलो ना आयदर एकलो वयतलो ना वयतलो हे सगळे क्लियरिटी ना फक्त एलायन्स जाता 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 एलायन्स पेपरार जाता हांव एक काँग्रेसची मिटिंगेन तेज्या वांगडा ना सो म्हाका हांवूय कुचकाळ्यान पडलो काल पी चिदंबरम हळडणे मतदारसंघात प्रचाराक येता सो आमी कितें सजमोवपाचें तेका लागून म्हाका निमणे टायमार जे हांवें हळदणकारान जे उतार दिल्ले आहा की एट एनी कॉस्ट आय वील कॉन्टेस्ट इन हल्दोना सो म्हाका हळदणकारांक फुडोवपाचें नासलें न्हू लास्ट टायमार बॅकआउट जावप वो भानगडी जावप आनी एकाच लागून हांव खंय तरी ना पण तू आता हाल्दोना कॉन्टेस्ट करतलो म्हणटा TMC has not yet decided their candidates and नाही येणाऱ्या काळात तुवें हो म्हाका प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता येणाऱ्या काळान डिसायड जातले पार्टी रितसर कितें आहा पळय पार्टीचो फोरम आहा पार्टीचे बाकीचे सगळे वायस प्रेसिडेंट आहा आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसतले इलेक्शन कमिटी आसतली तेन्ना डिक्लेअर पण जातले हांव सुना तुका टायम नाका तुवें म्हणटा की काँग्रेस अलायन्स कोन्ना त्या अनुसार तूं गेलो येलो आता हिंगा कितलो टायम जालो तूं कॉन्फिडंट आहात तुमकां तुमी कॉन्फिडंट आहात तुमकां हांव फाल्यांसून हळडणे भोंवपाक चालू करतलो ना पूण तेणी कॅन्डिडेट अनाउन्स करूंक जाय हांवें कोंकणीन सांगिल्लें हांवें कोंकणीन सांग सूर्याची नवी किरणां गोंयच्या मळबार आज उजवाड दिवपाक लागली आनी फाल्यांसून काम सुरवात जातलें हें म्हजें आश्वासन करता हे आसपासून सर क्लॅरिफाय जायना भितर कॉन्फिडंट आहात तूं तुमकां कितें क्लॅरिफाय जातलें आनी जावचें ना तें हांव नको हांवें क्लियरली सांगितलें तुका सूर्याची नवी किरणां गोंयच्या मळबार आनी गोंयकारां भितर आज उजवाड दिवपाक सुरवात जाली आनी तेका लागून फाल्यांसून आमचो इलेक्शन कॅम्पेन जो सुरवात जाल्लो 15 तारखेसून हांगा फाल्यांसून स्टार्ट जातलो देव बरें करूं युती जावना म्हणून काँग्रेसी वांगडा तुमी हो एक स्टेप घेतलो फाल्यां समजा गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस जर युती जाली तुमी काय गोवा फॉरवर्डार ना जाल्यार तुमकां डॅमेजींग जावचो ना कांय जायना कारण हळडण्यान आनी थिवेन गोवा फॉरवर्ड पयलीं केन्ना कॉन्टेस्ट करूंक ना न्हू सो अशें कांयच फरक पडना तुका प्रेझेंट जालें म्हणून गोवा फॉरवर्ड अशेंच सदना न्हू किरण वयता थिंगा खंयची पार्टीचे प्रेझेंट थंयच रावता आता येता हा तू आता हा मरे हय पार्टी सर डिक्लेअर करतली पार्टीचे जे इलेक्शन कमिटी असतली ते जेन्ना टायम येता तेन्ना सर डिक्लेअर करतली ऑलरेडी काँग्रेसीन हे स्टार्ट केल्लें आसा कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आसा पयलो जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तांचे कितें आहा ना ना अशें कांय विचारना म्हजे कडेन जे लोक आहा हे एक्टींग MLA आहा हे बीजेपीतले आसूंक शकता कित्याक काँग्रेस तर झिरो जायत गेल्ली आहा काँग्रेसी कडेन कांय ना म्हटल्यार जाता 1-2-3 सोडले जाल्यार बीजेपीचे डिफेक्टेड न्हू आहा जे ओरिजिनल फ्रॉम बीजेपी हे म्हज्या संपर्कान आहा एक्स MLA आहात म्हणजे हांव नांवां उगड करिना पण सगळे आसात तुम्ही या हेटिंग
होम एंडिंग तो म्हणजे बीजेपी नाका हे गोंयच्या लोकांनी ठरयले, बीजेपी घरा धडावे ठरयले ते बाबडे थंय रावन सुसायड करचे ना, ते आमच्या वांगडा येता. सिटींग MLA आसात दोन ना, डिफेक्टर ना, डिफेक्टर सोडून डिफेक्टरान नो चान्स. MLA आसा, संपर्कान आसा, एक्स MLA आहा. ना ना डिफेक्टरान जाता. एके सायडीच्यान तुम्ही काँग्रेसाच्या बरोबरीतले उलयता, एके सायडीच्यान चर्चिल म्हणटा TMC, NCP आनी काँग्रेस हाडटा. फाल्यां काँग्रेस समज तुझे अलायन्स केला, तुजें कितें मागितलें? कोणा म्हणा TMC बरोबर मागीर ठरवया आता कित्याक सर पयलीं आमकां दिसतालें गोवा फुडारान सुटतालो पळय तूं, मागीर ते मागीर तूं हिंगा पावलो. चर्चिल कितें उलयता तो म्हाका कित्याक आमचेच आन्सर वाचते हांव एज फार एज TMC इज कन्सर्न. ना ना फुडले सध्या आमी 40 मतदारसंघ काम चालू करता. फुडले मागीर पळोवया. तुम्ही 2022चे इलेक्शन 2022 बीजेपी घरा धाडटा, TMC आनी सत्तेर हाडटा. TMCचेरूच कॉन्टेस्ट करतले. TMCचेरूच कॉन्टेस्ट करतले. काँग्रेसीक लोक सिरियस घेयना. हांव कित्याक तर गोंयची जनता सिरियस घेयना. काँग्रेस इज अ बीजेपीज बी टीम. आयचे थोडो रुमर चल्ला बार्देजान बी, कोण तरी मंत्री फुटून काँग्रेसीन वयतलो, कोण क्लेम करता हे मतदारसंघ अशें म्हणून जे क्लेम करतात पळय ते काँग्रेसची बी टीम, ते जिखतले काँग्रेसीन वयतले बीजेपीन, हें पयलीं ठरलेलें आहा. TMC लोक सिरियस घेता. सर अशें म्हणटा TMC की सगळे ऑपोजिशन फोर्स आसा ते एकठांय येयले जाल्यार बीजेपी बरोवंक शकता. फाल्यां गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी TMC एकठांय येयली जाल्यार तुमी कितें करतले? फुडलें कितें जाता तें आतां ठरवया नाका रे बाबा. आनी हांव पार्टीचो आय एम नॉट अ बिग लिडर पार्टीचो. हांवें जस्ट प्रवेश केला. हांव TMCची धोरणां जी आहा तेंच्या वांगडा बसोन पयलीं डिस्कस करून मागीर सगळें करतलो. हांव आतांच कशें सांगू, हांव जस्ट एंट्री केलें मरे बाबा. बाबा विचार फुडें पळया न्हू, भविष्य कित्याक ठरवया. भविष्यान एकूच गजाल घडपाची आहा आनी ती सत्य आहा, ही भारतीय जनता पार्टी घरा वयता. TMC गव्हर्मेंट फॉर्म करता. TMC गव्हर्मेंट फॉर्म This is करता. on the basis of IPAC strategy or what? आयपॅक स्ट्रॅटेजी आणि ममता दिदीची बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आहा अगेन्स्ट बीजेपी, अगेन्स्ट नरेंद्र मोदी, कित्याक ममता दिदी सिरियस आहा एकलीच हे लोकांकूय दिसून येता. काँग्रेस सिरियस ना. तुमच्या मनात एक केन्नाच्यान चालवलें TMC वचप, कारण तुमी एक स्टेटमेंट केल्ली ममता बॅनर्जी एक कंपेर केली दुर्गा अशें म्हणाले. हे रॉंग, हे तुजें रॉंग आहा. हांवें ममता बॅनर्जी केन्नाच दुर्गा वांगडा कंपेर करूंक ना. हे चुकीचें आहा. हे बीजेपीचे पिल्लू, हे बीजेपीन तयार केल्लें पिल्लू आहा. हांवें केन्नाच कंपेर करूंक ना. म्हजो स्टेटमेंट काढानी पळय. दत्ताचंद दुर्गा हाडची पडटली आनी आमची जी शांतादुर्गा आसा पळय आतां शांत उरपाक कितें म्हणटलें. बीजेपी कित्याक घालता? तुमी म्हणिल्ले व्हिडिओ सांगता. हय हांव कितें म्हणटा, तुम्ही कितें म्हणत होता? जो तेणी प्रश्न विचारलो पळय ममता बॅनर्जी दुर्गा म्हटला, हे चुकीचें म्हटलें हांवें. दत्ताचंद दुर्गा आतां गोंयांत घेवची पडटली. दुर्गा ही सतीचो अवतार. माता सतीची 21 शक्तीपीठ आहा. तितूंतली 51 शक्तीपीठांसून 2 बांगलादेशाक आहा, 1 पाकिस्तानाक आहा, 3 नेपाळाक आहा, 15 वेस्ट बेंगॉलान आहा, 1 तमिळनाडून आहा, अशी 1 आसामाक आहा. आणि जेन्ना दुर्गेन रुद्र अवतार घेतलेलो, रुद्र अवतारांसून ती तापट जावन सारखी जेन्ना गोंयचे पावन भुमीचेर पावली पळय तेन्ना ती शांत जाली. तेका लागून तिका शांतादुर्गा म्हणटा. हितून जर बीजेपी वाले ते मोर्चा काडून शांतादुर्गा आनी दुर्गा ही कुशीन म्हणटा जाल्यार हे हिंदू पार्टी म्हणटा पळय हे कांयच खबर नासलेले. देव बरें करूं. TMC will form the next government. Are you confident that 21 सीटां TMC हाडूंक शकता का? कितें 21 सीटां because we need 21. आमी वाय 21 आमी 30 सीटां म्हणून देव बरें करूं. You keep some more time for the next press conference.